मोगाळ भुरग्यांनो, नमस्कार तुमकां. कशीं आसात तुमी? भलायके बरीत आनी संतोष बरीत आसात म्हणून हांव पातयेतां. आनी थंच म्हजें मागणें आनी म्हजी आशा तुमचे खातीर. आज आमी 9व्या क्लासीच्या 6व्या पाठांत वा 6th लेसनांत आमी आसा. येदोळसो इस्रायल परजा इजिप्ताच्या बंदडेतावन सुटोवन थांबडो दर्यो उतरोवन भायर आयला. आनी आज आमी इस्रायल परजेन देवाक अर्गां दिवच्या विशीं आमी शिकया. इस्रायल परजेन देवाक अर्गां दिवन गायिल्ल्या जैताच्या गिता विशीं आमी आज शिकया. तर भुरग्यांनो, तुमचो बायबल, नोटबूक आनी पेन सांगाता दवरा. आनी ही क्लास आरंभ करच्या फुडें देवाक अर्गां दिवन एक मागणें आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळ भुरग्यांनो, तुमचे दोळे धांपा, हात जोडा. एक सोबीत उतर अशें आसा. देव 2 जाग्यांनी खंडीत वस्ती करता खंय. एक सर्गार आनी एक उपकारी काळजा भितर. देखून उपकारी मोनान देवान आमकां केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देवा म्हज्या बापा, तुका हांव अर्गां दितां. थँक्यू माय लविंग गॉड. तुवें म्हाका जिवीत दिलाय, देखून तुका अर्गां. तुवें म्हाका बरें कुटाम दिलाय, तुका जावं अर्गां. आयचो दीस फावो केलाय, तुका जावं अर्गां. तुवें म्हाका बरो गांव दिलाय, तुका जावं अर्गां. तुवें म्हाका बरे फ्रेंड्स दिलाय, तुका जावं अर्गां. तुजे विशीं शिकोवंक म्हाका फावो केलाय, तुका जावं अर्गां. म्हाका बरो व्यक्ती केलाय, तुका जावं अर्गां. म्हजेर तुवें आशिर्वाद घालाय, तुका जावं अर्गां. अर्गां तुका देवा बापा, अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या. भुरग्यांनो, आमचे लागीं आजच्या संगतींचो मोल आमकां केदाळां कळटा. केदाळां आमी ती वस्त होगडायतांगी तेदाळां त्या वस्तूंचो मोल वा वॅल्यू आमकां कळटा. जावंक पुरो भलायकी, पिडा आयिल्ल्या दिसा आमकां भलायकेचें मोल कळटा. दोळ्यांक वोक येतना कळटा की इतले दीस आमी धर्मार्थ पळोवन नासल्या म्हणून. मनशांय तशींच, ती आमचे संगी आसतना आमकां तांचें मोल कळना. पूण जेन्ना आमी तांकां होगडायता तेदाळां आमकां तांचें मोल कळटा आनी मस्त बेजार जाता. आमकां देवान जायतें दिलां. तातूंत प्रमुख देणें म्हणल्यार स्वातंत्र्य. आनी गुलामपणांत आशिल्ल्यांक स्वातंत्र्याचें मोल कितें म्हणून कळटा. देखून स्वातंत्र्याच्या दिसा आमी कितलो संभ्रम चलयता, कित्याक स्वातंत्र्य जावन आसा देवान दिल्लें वर्तें देणें. देखून आमचो स्वातंत्र्याचो दीस म्हणून सगळ्या देशांत आमी संभ्रमता. अमेरिकांत एक थँक्स गिवींग डे म्हणून आसा. त्या दिसा लोक देवान तांकां केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर तीं देवाक अर्गां दितात. अशें आमी सर्वां वेगवेगळ्या रितीन एकामेकांतय तशेंच देवांतय आमी उपकारी मोन दाखयता. देवाक अर्गां दितना थोडीं इगर्जेक वचून अर्गां मीस दितात. थोडीं मिसा वेळार काणिको हाडून येतात. थोडीं आश्रयांक आनी हेर कडेन वचून भेट दिवन तांकां जेवण आनी इतर संगती दितात. हेरांक देव बरें करूं म्हणून आमी मॅसेजी घालता, कित्याक आमचे उपकारी काळीज आमी तशें दाखयता. थोड्यांक आमी ट्रीट दिवचेंय आसा, कित्याक तांणी केल्ल्या उपकारां खातीर. तशेंच थोडी मॅसेज करून थँक्यू फॉर हेल्पींग मी म्हणून अशें मॅसेज आनी घालतात. वेगवेगळ्या रुपांनी आमी उपकारी मोन दाखयत. इस्रायल परजेन तांच्या जिणयेंत व्हड एक आसार्य देखिल्लें तें आमी आदल्या क्लासीन शिकल्या. आनी तांणी देवाक अर्गां दिलें. पूण कशें तांणी देवाक अर्गां दिलें, कशें म्हणून आमी देवाचें उतर आयकून जाणा जावया. देखून भुरग्यांनो, तुमचो बायबल उक्तो करा आनी निर्गमन पुस्तक काडा. निर्गमन पुस्तकांत अध्याय 15 पयल्यान आमी 1 ते 2 म्हणसर वाचया आनी उपरांत 19 ते 20 आनी 1 म्हणजे फर्स्ट आमी वर्सेस 1 and 2 आमी वाचया. मागीर 19 ते 21 ओटू 5 वाक्य आमी वाचूंक आसात. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. तेन्ना मोइजेन आनी इस्रायेलितांनी सर्वेस्पराक हें किर्तन गायलें.
सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां, कित्याक महिमेवंत ताचें जैत. गोड्याक आनी गोडे सवाराक उडयलात ताणें दर्यांत. सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी म्हजें गायन. तो जालो म्हजी सोडवण. तो म्हजो देव, ताका हांव वाखणटां. म्हज्या पुर्वजांचो देव तो, ताची व्हडवीक हांव गायतां. फाराव्याचे गोडे, ताचे रथ, घोडे सवार दर्या भितर सरले तेन्ना सर्वेस्परान तांचेर दर्याचें उदक पाटी अशें केलें. पूण इस्रायल प्रजा दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलोन आयली. तवळ प्रवादीन मिरयामान आरोनाचे भयणीन हातांत एक घुमट घेतलें आनी फाटल्यान हेर स्त्रियो हातांत घुमटां घेवन आयल्यो आनी नाचल्यो. मिरयामान तांकां हो श्लोक गायलो. सर्वेस्पराक किर्तन गाया, कित्याक महिमेवंत ताचें जैत. गोड्याक आनी गोडे सवाराक उडयलात ताणें दर्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. चरित्र वा हिस्ट्री म्हणटा हांव तें भोव गरजेचें. आनी चरित्रेंत आमी आज आचरण करच्या सर्व संगतींचें कारण आसता. आमचे मीस, आमचीं फेस्तां, आमचीं गितां, आमचीं संभ्रमां हीं सर्व चरित्रेंतावन आयलात. आमी साबार फावटी सवाल करता हांव जावंक पुरो, हें कित्याक अशें? आमी करचीं संभ्रमां कित्याक ह्या रितीन आसात? पूण आमी जेन्ना चरित्रेक फाटीं वचून आमी जर वाचता जाल्यार वा थोड्या मलगड्या लागीं विचारता जाल्यार आमकां आमच्या सवालांक जापे मेळटात. इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन सुटका आनी तांबड्या दर्यांतल्यान शाबीतायेन उतरोवन इस्रायल लोकांक आयिल्ले इस्रायल लोकांच्या चरित्रेंत विशेश स्थान घेता. 2 घडितां तांच्या जिवितांत विशेश पात्र घेतात. पयल्यान तांणी इजिप्तांत भोगुले ते कश्ट आनी तांकां मेळिल्लो तो दगदवणी हें सगळें तांच्या पयल्या भागांत तांकां उडास येता. दुसऱ्यान इजिप्तकारांच्या दुश्ट हातांतावन सुकोवन धांवून आयिल्लें तें एक विचित्र घडीत. इजिप्तकार फाटल्यान तांकां धांवडोवन येतना ती दर्यांतल्यान सुके धरणी वयल्यान चलोन वचचें तें एक विचित्र घडीत तांकां उडास हाडटा. मगचें हीं 2 घडितां तांच्या जिवितांत सगळ्या चरित्रेन तांकां विशेश म्हणून ती लेखतात. कित्याक इस्रायल लोकान दर्या तेडीर इजिप्तकारांची मोडीं पळयलीं, पूण ती कोणीय नाश जायनासतना ती दर्यो उतर आयिल्ली. एक विशेष घडीत तांच्या जिवितांत. ह्या दोनूय घडितांनी सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हाताचो प्रयोगांचेर केला आनी ताची वर्तीं कृत्यां हांणी पळयल्यांत. हे वरवीं सर्वेस्पराचेर तांकां पातयेणी आयली. ताचे बराबर देवाच्या सेवाका मोइजेचेरय तांकां विशेश पातयेणी आयली. हे दळमणसर इस्रायल परजेन सर्वेस्परा देवा विशयान आयकल्लें मात्र, पूण ताची वळख तांकां नातल्ली. मोइजेन ताच्या विशयान जायतें सांगलां आसूंक पुरो, पूण तांणी अनुभव केल्लो अनुभव तो विशेष. त्या खातीर हर एका परजेन इस्रायलकारांनी देवाक वाखाणूंक आरंभ केलें. निर्गमनाच्या ह्या वर्त्या घडितांनी देवाची तांणी पदवी आनी महिमा देखली. हें पळोवन ती ओगोस बसोंक नात. भावार्थान आपल्या देवाक मान आनी आराधन करूंक ती लागलीं.
गितां गायन आनी तांणी वाखाणूंक लागलीं. देखून मोइजे संगी मेळोन तांणी देवाक वाखाणलें. ह्याच वेळार देवाची विचित्र कृत्यां पळोवन मोइजे आनी आरोनाची भयण मिरयाम ती प्रवादीण ती हातांत घुमट घेवन नाचली आनी देवाक दिनवास वासूंक लागली. आमी पास्काच्या फेस्ता दिसा एक गीत गाता. कितें म्हणटात त्या गिताक? वाती धਰਨ आमी एक गीत गाता. एक्झुल्तेत म्हणटात त्या गिताक. तें जावन आसा आमच्या क्रिस्तांवांचें जैताचें गीत. पोरण्या सोल्ल्यांत मोइजेन परजेक उतरोवन तांबडो दर्यो उतरोवन आयिल्ल्या वेळार गायिल्लें गीत. तशेंच जिजून आमकां पातकाच्या गुलामपणांतावन सोडोवन हाडिल्लें गीत एकामेकांक तुलन करयत. तें जावन आसा जैताचें गीत. अशें आमी वर्साक एक फावटी हें गीत गाता. तशेंच इस्रायल परजेनी हीं घडितां वर्साक एक फावटी उडास हाडचें. आपल्या मागण्या वेळार घडये घडये हें मागणें उसारचें जावन आसा तांच्या भावार्थ असो तांणी उडास हाडचो. तांच्या चरित्रांत कितें देवान केलां तीं परत परत उडासाक हाडटात. तांचे देवस्तुते मारिफाद हो अनुभव तीं जिवो दवरतात. आपले मुखले संततेक देवान आदीं कितें केल्लें तें तीं भुरग्यांक सांगतात, उडास करून सांगतात. अशें तांणी सांगचें आसा. देवाच्या उतरांत आमी आयकता. आमी एका काळार इजिप्तांत फाराव्याचे गुलाम जावन आसल्ले आनी सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं. ताणें इजिप्ताच्या फाराव्या आनी ताच्या घराण्या विरोध केलीं ती व्हड आनी भयंकर खुणां आनी अद्भुतां आमीच आमच्या दोळ्यांनी देखलीं. ताणें आमकां तेंची सोडोवन आमच्या पुर्वजांक दिता म्हूण बसयल्ल्या गांवाक हाडून पायलें. द्वितीनियम अध्याय 6 वाक्यां 21 तावन 23 म्हणसर. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 6 वर्सेस 21 to 23 हें तीं तांच्या भुरग्यांक सांगतात. देवळांत तशें घरांत मागण्याक जमो जाल्ल्या वेळार साबार फावटी ही तांची भावार्थाची उसारणी तीं करतालीं. तांच्या दिनवासनेंत आपल्या पुर्वजांक देवान केल्ल्या 4 प्रमुख महत् कार्यांची ती उडास काडतात. खंयचीं तीं 4 महत् विशेष कार्यां देवाचीं? पयलें, देवान केल्ली बसवणी दुदान आनी मोवान वाळचो गांव तुमकां दिता म्हणून. दुसऱ्यान, इजिप्तांत तांकां भोगूंक मेळिल्ले कश्ट. तिसऱ्यान, इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन तांकां मेळिल्ली सुटका. चवथ्यांत, बसयल्ल्या गांवाक वचून तांणी स्वाधीन करचें. हें जावन आसा तांच्या भावार्थाचें एक पयण. पयलें देव बसयता, उपरांत तांकां तांचे परिस्थिती कितें कश्टांत आसली तें तांकां समजायता. उपरांत तांकां शाबीतायेन तांकां त्या गुलामपणांतावन भायर हाडटा आनी निमाणें बसयल्लें तें तांकां दिता. इस्रायल परजेच्या मुखल्या संततेन देवान केल्लीं कृत्यां प्रत्यक्ष रितीन पळोवंक नातलीं तरी तीं मालगाड्यांत ती आयकून तांणी सतमानूंक लागलीं. इस्रायल परजेन देवाचो मोग अनुभव केलो. इजिप्ताच्या तांच्या कश्टांत देवाचे सोडवणेचो हात तांणी पळयलो. देखून तांणी देवाक दिन वासून गायलें. देवाच्या कुमकेचो हात तांणी उडासांत जिवंत दवरलो. आमी देवाचीं भुरगीं, आमी ताका मोगाचीं. देखून आपल्या सारक्या आनी सुरूपायेन ताणें आमकां रचला. तस्सो मोगाळ आनी सर पदवेदार देव वेगवेगळ्या रितींनी आमची जतन घेता. दिसपडतो ग्रास आमकां दिवन पोसता. पिडा शिडा आपाय आनवरां तावन राखता. एका बऱ्या गोवळ्या बरी आमकां तो सांबाळटा. आपल्या पुता जिजूकूच आमकां दिवन आत्मीक खाणा रुपान तो ताचे कुडी आनी रक्तान आमकां तो पोशण दिता. आमच्या वडिलां मुखांत्र आमकां मार्गदर्शन दिता. ही सगळीं देवाचीं कृत्यां आमच्या जिणेंत जावनूच आसतात. आमी ल्हान तावन आज पर्यंत आमी पळयलें जाल्यार देवाचो हात आमच्या जिणेंत खंडीत आसा. जर देवाचो हात आमचे थंय नातलो जाल्यार आमी आज देवाची ही कृत्यां आमी आयकूंक शकते ना, पळोवंक शकते ना. जाता तितले मापान आमी देवाक अर्गां दिवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय आनी ताजे हर एक दीस ताणें केल्लें बरेंपण आमी नियाळूंक जाय. ह्या खातीर आमी आमचें एक वैयक्तीक जैताचें गीत गावंक आसा. आमच्या दिसपडट्या मागण्यांनी मिसा वेळार आमी देवाक खंडीत जावन अर्गां दिवंक आसा. कित्याक एक बरो आनी व्यक्तित्व आमकां ताणें दिला. आमी बरीं मनशां जाल्यां, क्रिस्तांव जाल्यां, हें सगळें जायत्यो संगती देवान आमकां दिला. त्या दळा मात्र आमी धैर्यान उसारूंक शकता. सर्वेस्परा आमच्या दिसपडट्या मागण्या वेळार, मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी देवाची वाकण सुती गावंक आसा.
आनी हर एक मागण्याचो अवकाश आमी देवाक अर्गां दिवंक होगळाप दिवंक वापरूंक आसा. हेच खातीर आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी एक वाक्य आयकत हांव याजक म्हणटा, सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया आनी आमी ताका जबाब दिवन म्हणटा, वय अशें आमी करूंक फावो. निजायकी आमी खंडीत जावन देवाक अर्गां दिवंक फावो, कित्याक ताणें आमच्या जिवितांत वर्ती कामां केल्यांत. देखून भुरग्यांनो, आमचे थंय उपकारी मोन सदांच आसोनी म्हणून ही क्लास हांव आखेर करतां. ह्या हप्त्याक तुमकां एक होमवर्क आसा. टेक्स्ट बुकांत आसलो 6वो पाठ बऱ्यान वाचचो आनी तांतल्या सवालांक जापी बरोवच्यो. आनी आतां 2 चटवटिको तुमकां ह्या हप्त्याक. पयल्यान एक्झुल्तेत गीत वा पास्कांचें गीत सगळ्यांनी आयकोवचें. युट्यूबांत एक्झुल्तेत म्हणून टायप केलें जाल्यार तुमकां खंडीत हें गीत आयकूंक मेळटा, वा तुमची क्लास टिचर तुमकां कोंकणी एक्झुल्तेताचें लिंक धाडटा. दुसऱ्यान देवाक अर्गां दिवचें एक गीत वा पद वा एक कविता आमी आमच्या सुत्रांनी बरोवची. ल्हान वा लांबायेची तुमच्या उतरांनी देवाक अर्गां दिवचें एक गीत वा पद तुमी बरया. आयची क्लास आखेर करतना आमी देवाक अर्गां दिवया. दय करून एक घडी आमी मौनपणी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तूं आमचो मोग करताय देखून तुका जावं अर्गां. थोडो वेळ तुवें म्हज्या जिवितांत केल्ल्या वर्त्या संगती विशीं हांवें नियाळ केलो, देखून तुका हांव अर्गां दितां. बऱ्या भलायकेन आमकां बर. मोगाळ बापा, कोरोना आनी हेर पिडेतावन आमकां रक्षण दी आनी आमच्या शिकपांत तूं आदार दी. हे मागणें आमी करता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. देव बरें करूं. मुखल्या क्लासींत परत मेळया.